विद्यार्थ्यांची सुरक्षा मतीत घेऊन आमदार विरेश बोरकार हांनी श्री दयानंद आर्य शाळेत एक महत्वाची राखणे वणत बांधपाच्या कामाचे उक्तावण केला। 43 लाख खर्च करून हे काम जातले। शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक सुरक्षित दवरपा खातीर हो प्रकल्प हातात घेतला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रिटेनिंग वॉल उरले खूपशो गव्हर्मेंटाचे फॉर्मेटी खूप असता, फायनान्स हे सगळे खूप ते सगळे आमचे MLAन फुडें करून सगळे केल्लें आसा फॉलोअप करून। आणि फुडलो एक आमचो एक हें आसतलो, हे रिटेनिंग वॉल जाल्या नंतर ताणें आमकां प्रॉमिस केल्लें आसा आमदारान की आमकां रोड करुया, टच रोड, कित्याक ते आमी दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान हांगा भितर सरतात ते ताणें प्रॉमिस केल्लें आसा। आनी हें पयलीं जातकीर म्हणपाक ते मागीर करुया अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा आमकां। हांव मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब साहिल ताणें बरे तरेन काम करचें। आमचे मॅनेजमेंटाचे स्कुलाचे सहकार्य तुमकां सदींच आसतलें, थंय भिवूं नाका तुमी, बरे भशेन काम करात आनी जाता तितले बेगीन हें काम करुया, जेणे करून आमकां फुडलें जे MLAचें कितें काम आसा तें करूंक आमकां मेळटलें। सगल्यांनी मेळोन आयज हांगा उपस्थित आसा आमचे भुमिपूजन जे रिटेनिंग वॉलाचें दयानंद आर्य हायस्कुलाचें रिटेनिंग वॉल एंटायर स्ट्रेच जो आसा तेजे कमेन्समेंट जे कामाची सुरवात करता तेजे आयज पांयभरणीक लागून येयल्ले आसा। आनी खूब बरें दिसता की जेन्ना सुरवातीक म्हाका हेजो सांगलें, जे आमचे PTA मेंबरांनी सांगलें, आमच्या मॅनेजमेंटान सांगलें, प्रिंसिपलान हेडमास्टरान सांगलें की हांगा आमकां कशेय भशेन कंपाउंड रिटेनिंग वॉल जाय, कित्याक मेन जो कारण आसलो तें म्हणजे उदक वयर सरतालें आनी हांगासल्यान मानगी जी आसा ती मानगी वयर सरताली। हांगा भुरगे कितलेशे जाण खेळटाले, हांगा तुमी फाटल्यान पळयता आसतलो, हांगा भुरगे खेळटा आनी भुरग्यांक खेळटा आसतना मानगी येयल्या कारणान भियात दिसताली फाल्यां कितें वायट घडणूक घडपाक शकता, ही परिस्थिती आसली आनी उदकूय वयर सरतालें। सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतलें की हें बेगानच्या बेगीन जावपाक जाय आनी तेच आमी जो हें आसा तो आमी WRDक आमचो जो हें प्रपोजल आसा तो WRDक घातलो। मॅनेजमेंटाक हांव धन्यवाद देव बरें करूंक म्हणून सोदता, कारण तेंच्यांनी जी NOC प्रोवायड केली त्या कारणाक लागून हें काम जावपाक पावलें। कित्याक NOC समज मेळना जाल्यार खंयचोच डिपार्टमेंट जी कामां आसा ती फुडें व्हरना, तेंच्यांनी NOC दिली म्हणून आयज खंय ना खंय हें कामाची जी पांयभरणी आसा ती सुरवात जाली। आनी WRD डिपार्टमेंट जावं आमचो WRD मिनिस्टर आसूं, जावं आमचे WRDचे सगळे इंजिनियर जावं CE आसूं, हे सगळ्यांनी बरे भशेन ह्या कामाक लागून हातभार लायलो आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हातभार लायलो। खूब गव्हर्मेंट कामाक खूब वयर सकयल जाता, पण ते पासून आमी फाटीं फुडें पळयनासतना तें केलें। आमच्या स्टाफांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप केलो, कित्याक एक काम करतले नाल्यार ताका खुबसो फॉलोअपाची खूब गरज आसा। हेंय फॉलोअप केलें आनी हें काम जें आयजच्या दिसाच्यान आमी चालीक लायिल्लें आसा आनी आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक आनी इंजिनियरांकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन म्हटल्यार पावसाच्या पयलीं हें टोटल काम कंप्लीट करचें, जें करून हांगासले एंटायर जी प्रिमायसीस आसा ही सेक्युअर्ड प्रिमायसीस जातली, दयानंद आर्य हायस्कुलाची सेक्युअर्ड प्रिमायसीस जातली आनी येवपाक वचपाक हांगा खूब जो तुमी पळयता आसतले कोणी वयरसून उडी मारून येवंक शकता आनी कितें करूं शकता तें आमी सेफगार्ड करपाक शकतले। तशेंच बाकीचे हेच्या पयलूय आमी ह्या स्कुलाक लागून दयानंद आर्य स्कुलाक लागून खुबशे आमचो हातभार लागलेलो आसा, कित्याक हें म्हाजें तरी गांवचें स्कूल आनी ह्या गांवच्या स्कुलाक आमी काम करपाची जबाबदारी आसा। एक आयडल स्कूल म्हणून आमी निर्मीत करपाक जाय आनी लोकांकूय दाखोवंक जाय की गांवांनी असली बरी स्कुलां जावपाक शकता आनी बरे एड्युकेशन फॅसिलिटी मेळपाक शकता। जे आतां मॅनेजमेंटानूय सांगलें की आमकां 100% जो रिजल्ट आसा तो प्रत्येक वर्सा लागता, असोच फुडें पासून असोच रिजल्ट